दीपक प्रभू पावसकर हांची सुरवात शेती व्यवसायातल्यान जाली. पुढे तांणी खण उद्देगान पावल घातले. समाजकारण तांच्या भितर सदांच असले. 2012 सालात लोकांच्या आग्रहान इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून तांणी राजकारणात प्रवेश केलो. त्या वर्सा तांकां जैत मेळिना, पूण तांचें काम तशेंच सुरू आसलें. 2013 सालांत ते दाबाळ खिर्लापाल पंचायतीचे सरपंच म्हणून निवडून आयले. 2017 तांकां लोकांनी विधानसभेत निवडून हाडलो आणि सावड्डे मतदारसंघाचो खरो विकास सुरू झालो. पुढे ते PWD मिनिस्टर म्हणून सावंत सरकारान तांची नेमणूक जाली. दीपक पावसकार ह्या वर्सा आपलो वाडदीस करोना संकटा खातीर मनोवचे ना. तुम्ही तांकां व्हॉट्सॲप मेसेजाच्या माध्यमांतल्यान परबी दिवची हीच कार्यावळींतल्यान सुचोवणी. आज आमच्या आमदाराचो वाडदिवस आसा आनी आमदाराक आमी वाडदिवसाच्यो शुभेच्छा लाख शुभेच्छा दिवपाक फुडें येयला. आज आमच्या आमदाराचें कौतुक करीत तितले कमी आसा, जेणे करून आमच्या ह्या 3 वर्साच्या भागांत क्रेडां आमच्या आमदारान आमच्या ह्या वाठाराक कुळ्या खेडेगांवांत ह्या खेड्या पंचायतीक आमकां खुबसो आदार केला. आज पळयलें जाल्यार सादारण हॉट मिक्सिंगेचें काम सादारण 4.5 कोटीचे आमचे जे इंटरनल रोड आसा ते आमकां आमच्या आमदारान जे खूब वर्सां पेंडींग उरलेले ते आयज आमकां करून दिल्ले आसा. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार आमची जो खूब पयलींचो डिमांड आमच्या कुळ्या भागांतल्या लोकांचो आसलो तो म्हटल्यार रुरल हेल्थ सेंटर. आमच्या आमदारान बेगिनात बेगीन आमकां रुरल सब हेल्थ सेंटर आयज कन्स्ट्रक्शन चालू आसा आनी ते बेगिनात बेगीन पुराय जाता. आमकां स्पेशल पंचायती खातीर तांणी म्हणजे जे कोवीड लोकांक त्रास जाताले ह्या महामारीचो, जेन्ना जर पॉझिटिव्ह म्हणून एक घराचो लोक येयला आनी दुसऱ्याक जर घेवन वयतले जाल्यार खूब त्रास जाताले. गाडी कोण दिनासले, रेंट गाडी सुद्दां येवपाची तयारी नासताली. त्या टायमार तांणी आपली एक इको हांगा पंचायती खातीर तांणी स्पेशल दवरली आनी खुबशे जे टेस्टिंगा व्हरपाक जाय आसले तांकां ती व्हेहिकल यूज करपाक आमकां तेंच्यांनी मदत केली. तेजे बद्दल तांचे खऱ्यांनीच देव बरें करूं म्हणटा. आज आमचो आमदार दीपक प्रभू पावसकर हांचो बर्थडे आसा. हांव तांकां पयलीं देवा लागीं मागता की तांकां बरें आयुश्य दिवचें देवान आनी हांव तांकां बर्थडेचे विश करतां. आयज आमच्या मिनिस्टराचो आनी आमच्या लोकल आमदाराचो आयज बर्थडे. तांकां पयले सुवातेर विश करता. हॅपी बर्थडे सर. तुमकां दीर्घ आयुश्य लाभो आनी तुमच्या हातींतल्यान जी कामां जाल्या आनी हेज्यान फुडें जातली तांकां सुद्दां म्हाजें अभिनंदन आसा. सोजामार एक टँक जालेले उदकाची टँक वॉटर फिल्टर प्लांटेशन प्लांट आमी पयलीं घातलो आनी आतां सरान तो पास केला आनी आतां तेगेले आमी उक्तावण 1 म्हयन्या पयलीं उक्तावण केल्लें. आमदारान म्हगेली भरपूर काम केल्ली आसा. कित्याक पंचायत फंडान हांवें 30 लाखाची काम केल्ली आसा. म्हगेल्या 3 वाडा मेटावाडा, कुमारमळ, नावाडा आनी मातशें NOC मेळटाली म्हाका म्हणटी सगळीं काम जालीं आनी एक वाडांनी काम जावना, NOC मेळना. ते जातलीं कित्याक आमदारान म्हाका भरपूर सपोर्ट केल्लो आसा. हॅपी बर्थडे म्हणटा आमदाराक, सराक हॅपी बर्थडे म्हणटा. आनी आमच्या आमदारान म्हगेली भरपूर काम केल्ली आसा. तांकां वाडदिवसाक शुभेच्छा दिता. तशेंच तांकां थँक्यू म्हणटा की जी कामां जे आमच्या वॉर्डान केली तशेंच पंचायतीन केली. फर्स्ट म्हटल्यार आमची जेट वेल माटोजान तशेंच तुरीमेटार एक जेट वेल बांदलेची कंप्लीट शिगांव लोकांक उदकाचो प्रॉब्लम सॉल्व जाल्लो आसा. जी आमी तांकां खदू उदक येता आसता तो प्रॉब्लम सरान आमचो सॉल्व केला. तशेंच म्हळ्यार ते उजवाडान केला 30 लाखाचे. जे पयलीं 49 लाखाचे एक कलवट बांदून ते जाल्ले आसा तो फूल कंप्लीट जाल्लो आसा. आनी हेजे फुडें आमची उरलेली कामां आसा ती ऑटोमेटिक्साची ती बीन कामां कंप्लीट जाता अशी हांव आशा करतां. आनी हांव आमदाराचो वाडदिवसाक हार्दिक शुभेच्छा दिता. PWD मिनिस्टर श्री दीपक भाई पावसकर हांकां जल्मदिसाच्यो मना काळजांतल्यान परबी दिता. तशेंच तांकां दीर्घ आयुश्य लाभूं हें हांव आमच्या वाठारांतल्या सगळ्या देवां कडेन मागतां. उदरगत कशी ती ताणें आमकां दाखोवन दिली, आमच्या वार्डान दाखोवन दिली. जशे रस्त्याचे जे खड्डेमय रस्ते आसले ते ताणें हॉट मिक्सिंग, गटर सगळी वेवस्था ताणें आमकां एका झटक्यान म्हणटा तशी करून गेली. आनी खंयच्याय कामाक जर तांचे फुड्यान गेलो जाल्यार ते तेन्नाच्या तेन्ना फोन करून आमचें तशें आमच्या वाठारांतल्या लोकांचें समाधान करता. निवडून येतकीर तांकां जेन्ना GSIDC मेवळें तेन्ना पयल्यान पयलीं आमचे सारके ग्रामीण वाठारांच्यो 2-3 प्रायमरी शाळा आसल्यो. तशेंच सरकारी इस्कॉल आसलें, सरकारी माध्यमीक
स्कूल आसलें तें तेंच्यांनी रिपेरिंगाक घेतलें. 2 शाळा ऑलरेडी कंप्लीट जाल्यो. एक शाळेचें काम चालू आहा. तशेंच सरकारी हायस्कुलाचेंय काम चालू आहा. तें आतां पूर्णत्वाच्या मार्गार येयल्लें आसा. मागीर आमी तो PWD मिनिस्टर जातकीर आमी उदकाचे बारीक बारीक जॅक व्हॅलीचे प्रोजेक्ट घेतले जेणे करून लोकांक कंटिन्यू उदक मेळचें आनी बरें उदक मेळचें म्हणून. तेवूय दोनूय प्रोजेक्ट जावन आमी लोकार्पण केल्लें आसा. आतां आमचो मोठो 3 लाख लिटराचो रिजर्वायराचें काम ऑलरेडी टेंडर जाल्लें आसा. तेजें काम चालू जातलें. अशें आमदाराक हांव वाडदिवसाची मना काळजाच्यान खूब खुशाली मागता आनी उनुनीत परबी दिता. बर्थडेच्या कारणान हांव तांकां हुनुनीत परबी दिता. तशेंच श्री दीपक प्रभू पावसकर सर जेन्ना सावड्ड्या मतदारसंघांतल्यान निवडून आयले तेन्ना तांणी बरी तशी आमची कामां बरे तरेन चालीक लायिल्लीं आसा. दीपक पावसकर सर जेन्ना GSIDCचें चेअरमॅन पद तांकां मेळ्ळें तेन्ना तिणी GSIDCंतल्यान CSR फंडांतल्यान आमकां 700 भुरग्यांक 5,000 रुपयाची स्कॉलरशीप दिल्ली आसा. तशेंच तांणी आमचे जे पुवर फॅमिली आसा तेंच्यांनी सरा कडेन रिक्वेस्ट केली की तेंच्या भुरग्यांक जेन्ना घटप्रभा नर्सिंग शिकपाक वयपाचें आशिल्लें तेन्ना 28 भुरग्यांक सरान आपले फायनान्शियली हेल्प करून तांकां नर्सिंग कोर्साक धाडिल्ले आसा. तशेंच तेणी स्कुलां रिपेर करून दिल्ली आसा. तशेंच टॉयलेट फेसिलिटी भुरग्यां खातीर सगळे जे कितें टॉयलेट सारक्यो नाशिल्ल्यो त्यो तेणी GSIDCंतल्या मार्फत आमकां रिपेर करून दिल्या बद्दल हांव तेंचे धन्यवाद म्हणटा. तेन्ना दीपक पावसकर PWD खातें तेणी आपल्या हातीन घेतले तेन्ना तेणी फर्स्ट प्रिफरन्स आमच्या रोडाक दिले आनी आमचे सगळे इंटरनल रोड आतां बऱ्या तरेन रिपेर करून तेणी दिल्ले आसा. तशेंच पळसकाटा आनी मोल्या जॅक वेल तेणी आमकां बांदून दिल्ल्यो आसा आनी तेका लागून आमच्या खूब अशा वाठाराच्यो जे उदकाचे प्रॉब्लम आशिल्ले ते सगळे सॉर्ट आवट जाल्ले आसा. तशेंच आमच्या वाठारान डेली वेजीस कॉन्ट्रॅक्टाचेर PWD वर्कर्स आशिल्ले तांकां तेणी बऱ्या तरेन तेंचे फ्युचर घडयल्लेलें आसा आनी तांकां सोसायटी अंडर घेवन तेणी एक व्हडलें पुण्याचें काम केल्लें आसा. तसोच 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट मळकेश्वर टेम्पल कुळे आसा थंयच्यान मळकेश्वर देवस्थानाचे जे कोण पुढारी आसा तेंच्यांनी NOC दिवन आमदाराक एक व्हडलें उपकाराचें काम केल्लें आसा. आनी तो जर 3 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जालो जाल्यार आमकां कुळ्या आनी मोल्या ह्या वाठारान केन्नाच उदकाचो प्रॉब्लम जावचो ना. हेका लागून हें एक मोठें काम उदकाचें आनी रोडाचें आमचें सोडल्या बद्दल हांव तेजे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार श्री दीपक पावसकर हांचो आज बर्थडे. त्या निमित्तान हांव ताका शुभेच्छा दिता. आज पळयत जाल्यार जवळ 3 वर्सां जालीं ते खुबशीं बरीं लोकांची कामां करता आनी मोल्या पंचायतीक अशीं खुबशीं तेणी कामां केल्या की प्रत्येक वाड्यार आमी गेल्यार तो केन्नाच आमकां अशें काम ना म्हणना करुया म्हणटा. आनी खुबशे वर्सां पयलीं 1-2 रोड उरलेले, एक सांगोड रेवन्यू विलेज आनी एक मोल्या रेवन्यू विलेज. तांकां आमी सांगलें वचोन अशें शें आसा तें मातशें हें कर म्हणून रोखडेच ते टेंडराक घातले आनी दोनूय रस्ते सामकितले बरे करून दिल्या. खरोखरच तांकां खूबसो वालोर. कारण तेंची आज कामाची पद्दत पळयल्यार खुबशे लोक तेंची टिका करता पूण लोकांनी चिंतपा जाय बाबा ते कशें काम करता हें कोणूच उलयना. पूण खरोखर सांगा दिसता तसले आनी आमकां आजून बांदकाम मंत्री हांवें तर आजून पळोवना. आमकां जेन्ना जेन्ना म्हाज्या झरीवाडाक भरपूर उदकाचे प्रॉब्लेम्स जाता म्हणजे केन्ना केन्ना नळ पावना ते जाता तेन्ना हांवें टँकरी खातीर सायबा कडेन हें केल्लें उतर घातलेलें तेन्ना तेणें जाय तेन्ना आमकां टँकरी अवेलेबल करून दिल्या. तेन्ना हांव आयज देवा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य दिवं आनी आरोग्य दिवं. ह्या वाडदिवसा तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच तांचें आरोग्य जें कितें आसा तांचें बरें आयुश्य तांकां मेळचें अशें ताचेर मागताच. म्हाका तेंचे बद्दल खूब आपुलकी आसा आनी तेंचे बद्दल खूब सांगनशें दिसता. एज ए मिनिस्टर जाल्या नंतर पयले तेंच्यांनी आमकां आयज हांगा एक फिल्टराची हांगा पयलीं 3 वार्डान आमकां म्हाज्या वार्डान आनी रामकृष्णाच्या वार्डान आनी बाबूच्या वार्डान 3 फिल्टर पयलेच मिनिस्टर जावन तेंच्यांनी आमकां पयले दिलेच. तशेंच म्हाज्या वार्डान तेंच्यांनी जवळ जवळ 54 लाखाचें काम केलें तेंच्यांनी रिटर्निंग हॉलाचेर. आयज आमच्या PWD मिनिस्टराचो वाडदीस आसल्या कारणान तांकां हांव मना काळजांतल्यान तेंच्या वाडदिसाच्या निमित्त शुभेच्छा दिता आनी देवा कडेन दुसागरा कडेन आनी मळकेश्वरा कडेन मागता की तांकां बरें आयुश्य आनी तांकां सामाजीक काम फुडलें करपाचें आनी आमच्या मतदारसंघाचें काम करपाचें ताका परबी दिता. आयज आमचो आमदार सावड्डेचो तशेंच गोंय राज्याचो PWD मिनिस्टर दीपक पावसकर हांचो बर्थडे. हांव तांकां आयचे दिसाच्यो बर्थडेच्यो शुभेच्छा दिता. तशेंच म्हाका तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगून दिसता जेन्ना ते 2000
2017 आमदार जाले तेन्ना एक विजन दवरून ते मुखार सरिल्ले आनी जेन्ना तांकां GSIDC चेअरमॅनशीप मेळिल्ली म्हाका दिसता जे प्रोजेक्ट सावड्ड्यान आमकां गरजेचे आशिल्ले फॉर एग्जाम्पल ब्युटिफिकेशन ऑफ सावड्डे रोड जो जुवारी ब्रिज टू कापशा म्हटल्यार तो तेणी तेन्ना हातीक घेवन आज ऑलमोस्ट कंप्लीट जायत आयिल्लो आसा तो अरावंड 7.5 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा तशेंच जो ग्रावंड आमच्या भुरग्यांचो कितलींशींच वर्सां डिमांड आशिल्लो सावड्डेचो ग्रावंड एक बरो ग्रावंड जावचो इंडोर ताका स्टेडियम आसचो तोय तेणें हातीक घेवन 7.83 करोडाचो ग्रावंड जो ऑलमोस्ट कंप्लिशन आयला तोय ताणें आमकां दिल्लो आसा तशेंच जी बारीक वार्डाची कामां बागवाडान जो रोड म्हणत नाजाल्यार बाकीचे वार्ड वायज जितलीं कामां जी कामां आज पर्यंत आमी ताजे कडेन व्हेलीं केन्नाच खंयचेच कामाक फाटीं न रावता जशी संद आपल्याक मेळ्ळ्या ज्या डिपार्टमेंटान आपूण काम करता त्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान तेणी आमकां आमची कामां हेजो सरपंच म्हणत नाजाल्यार सावड्डेच्या पंचायतीची कामां खंयचीच ना म्हणनासतना आमकां ऑलमोस्ट कामां करून दिल्या जे एलिमिनेशन ऑफ लायट म्हणत थोड्या वार्डांनी आमकां घालून दिल्ले आसा तशेंच मेजर प्रोजेक्ट जो आमी फाटल्या कितलींशींच वर्सां सावड्डेच्या सगळ्या लोकांचो डिमांड आशिल्लो उदकाचो आनी सावड्ड्यान म्हळ्यार थोडे म्हाजे कडेन अशे वार्ड आशिल्ले आंबे उदक म्हणत नाजाल्यार गुड्डेमळ ह्या वार्डांनी फक्त वॉटर टँकरीचेर ते डिपेंड रावताले सो ताणें जायकाचो प्रोजेक्ट जेन्ना ताका PWD मिनिस्ट्री मेळ्ळी गोंय सरकारान भितर तेन्ना ताणें जो जायकाचो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट आशिल्लो तोय कंप्लीट करपाक घेतिल्लो आसा आनी म्हाका आशा आसा येता त्या मार्च म्हटल्यार हो आमचो सावड्डेचो वाठार सगळो टँकर मुक्त जातलो तसो आमी खंयचोय विशय ताजे कडेन व्हेलो जाल्यार आज पर्यंत आमकां खंयचेंच काम ना म्हणलें ना ताणें तो मायनिंगाचो रेट आसूं ट्रकाचो रेट आसूं नाल्यार आमचो पंचायतीचो डेव्हलपमेंट जो डेव्हलपमेंटाचो आमी विशय ताजे कडेन घातला तो तेणी कंप्लीट करून आमकां दिल्लो आसा सावड्डेच्या लोकांक म्हळ्यार युथाक जें कितें जाय तें दिवपाचो ताजो प्रयत्न आसा आनी त्या प्रमाणे वतात फॉर एग्जाम्पल कितल्योश्योच नर्सींग शिकपा खातीर ताणें केन्नाय कोणी आयले जाल्यार तांकांय केन्नाच ना म्हणना तांकां नर्सींग शिकपाकूय ताणें आपले स्वखर्चान धाडिल्ले आसा अशें जे विशय आनी जे युथाक जाय ते तो करीत आयिल्लो आसा खरेंच शाळेचो विशय ज्यो प्रायमरी शाळा सावड्डे पंचायतीकूच म्हणा सावड्डेचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीन जितल्यो प्रायमरी शाळा आसा जेन्ना ताका GSIDC मार्फत संद मेळ्ळी ताणें त्यो सगळ्यो शाळा रिपेर करून एक बरें शिक्षण भुरग्यांक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा हांव आयच्या तेच्या बर्थडेच्या निमतान जें काम ज्या नेटान ताणें काम चालू दवरलां जी आश्वासनां आमकां ताणें आमदार जावचे पयलीं दिल्ली जो ताजो एम आशिल्लो बाबा सावड्डेचो विकास कसो करचो तो ताज्या हेतूंतल्यान दिश्टी पडटा आनी ताज्या मार्गदर्शना अंडर आनी ताज्या लिडरशिपी अंडर येता त्या देड वर्स भितर सावड्डेचो पूर्ण विकास जाल्लो आसतलो अशी हांव आयच्या दिसा आशा बाळगतां. श्री दीपक प्रभू पावसकाराक जन्मदिसाच्यो हार्दिक शुभकामना दिता तशेंच तांकां बरी भलायकी आनी आयुश्य मागता तशेंच तेंच्या आवय बापायची बीन बरी भलायकी मागता तेंच्या हातून बरी कामां जावची आनी सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे उदरगत तेंच्या हातीन जावची आनी गोंयचो भरभराट तेंच्या हातीन जावचो हेच देवा लागीं मागता. आयज आमचो आमदार दीपक पावसकर यांचो बर्थडे आहा त्या बर्थडेची शुभेच्छा दिता आनी तसो तो मिनिस्टर जावन आमचे गोंयभर आनी तशें आमचे सावड्डेच्या वाठारांत बरो डेव्हलपमेंट केलो आहा असो फुडें ताणें डेव्हलपमेंट करचो आनी आमचे सावड्डेचें नांव वयर काडचें आनी आमचे गोंयचेंय नांव वयर काडचें. आमचे मंत्री दीपक पावसकर यांचो वाडदिवस ताका हांव म्हाजे खूब खूब शुभेच्छा दिता तशेंच आमचे गांवचे अंडरपास हो तेणें तें हाती घेवन मुखार येल्लें आसा आनी गांवची आमची खूब वर्सांची मागणी आशिल्ली तो जावचो म्हणून तशें आमच्या गांवां तेणें खूब काम केल्लें आहा 2-3 वर्सां रस्तो आमचे सांगेली म्हळ्यार रस्तो केल्लो तशेंच माळेल गांवाचें साकोवाचें काम केल्लें तशेंच आमची शाळा ती बीन आमी रिपेरींग करून घेतली अशें करून खूब हेजे मुखार आनी 3 कोटीची कामां आमची जावची आसा. बाब दीपक पावसकार हेका बर्थडेचो अभिनंदन. हांव आज आमचे सावड्डेचे लाडके आमदार तशेंच गोंयचे बांदकाम मंत्री बाब दीपक पावसकार हांच्या वाडदिवसा निमतान तांकां शुभेच्छा दिता तशेंच तांकां बरें आयुश्य आनी आरोग्य आनी गोंयचे उदरगतीक तांचो हातभार लावचो अशें हांव देवा कडेन मागतां. सावड्डे मतदारसंघाचे आमदार दीपक चंद्रकांत प्रभू पावसकर हांच्या वाडदिवसाची हार्दिक शुभेच्छा दिता तशीच परबी दिता आनी म्हाका दिसता आयज
आमकां बऱ्यांतले बरे आमदार एक मेळ्ळा. ह्या आमदाराच्या कालावधीन तेंच्यांनी स्टार्टींग जाता आसतनाच म्हाका दिसता IDCचे चेअरमॅन जाले. चेअरमॅन जाल्या उपरांत तेंच्यांनी म्हाका दिसता 700 विद्यार्थ्यांक 5000 हे मानधन तेंच्या घरा पर्यंत पाविल्ले आसा. पंचायत घर हे न्यू पंचायत घर बांदून दिल्ले आसा. त्याच बरोबर अंगणवाडी शाळा हेंचे रिनोवेशन केल्ले आसा. त्याच बरोबर इस्कॉलांचे बी रिनोवेशन सोबीकरण केल्ले आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आयज कित्येक वर्सां जाली इंटरनल हॉट मिक्स जाले. त्याच बरोबर कामदार म्हणून एक गांव आसलो, त्या गांवांत कित्येक वर्सां रोड नासलो. ह्या रोडा खातीर प्रत्येक आमदार निवडून येताले, रोड करता हे करता सांगताले, पूण तेंच्या हातीन जावनासले. पूण हेंच्या हातीन एक जादू काय कितें आसा तें आमीच नकळो. पूण ह्याच्या हातीन आज म्हाका दिसता कामदार गांवांत डांबरीकरण घरा पर्यंत पावल्लें आसा आनी तांकां रोड ह्या बऱ्यापैकी रोड करून दिल्लो आसा. आनी एक गांव आसा, असोच गांव बोंडेल म्हणून आसा. ह्या गांवांत कित्येक वर्सां लायट नासली, ती आज तेंच्यांनी त्या परिवाराक लायट 16-17 घरांक लायट मेळोवन दिल्ली आसा. रेल्वे ओव्हरब्रीज म्हणून आमी नाचताले सदांच, पूण कोणाच्याच हातीन जायनासली. आमकां पयलेच फावटी तेंच्यांनी आयज हुबळी ऑफिसान व्हरून सगळ्या पंचांक एक मान दिलो. त्या बरोबर त्या ओव्हरब्रिजीचें काम चालू करपाक तेंचे कडेन मागणी घातली. त्याच बरोबर मागणे बरोबर तेंच्यांनी म्हाका दिसता कामूय पास जालें आनी आयज म्हाका दिसता थोड्याच कालावधीन तें काम स्टार्ट जातलें. त्याच बरोबर इंटरनल कनेक्टेड रोड ते म्हाका दिसता 3.5 कोटीचे कितें तरी पास जाले आनी ह्या दिसांनी काम चालू जातलें तेंचें. त्याच बरोबर म्हाका दिसता आमचो ह्या काल्या गांवांत प्ले ग्रावंड नासलो. हो प्ले ग्रावंड तेंच्यांनी येताच आमचे कालेगांवचे भुरगे बरे जावचे, बरे तेंची एक्टीव उरची म्हूण त्या खातीर एक बरो पैकी प्ले ग्रावंड करून दिल्लो आसा. त्याच बरोबर आमकां रुरल मेडिकल हे आमकां हांगा नासले काल्या, ते तेंच्यांनी आयज आमकां उपलब्ध करून दिल्ले आसा. व्हडल्या अशा गांवांत सगळे टोटल एसटी भावांक कित्येक वर्सां तांकां उदक नासलें, ते सुद्दां उदक तेंच्यांनी थंय एक कलर कना अंडर बांय मारून 5-5 घराक मदीं टाकी दवरून तांकां प्रत्येक घरांनी उदक पाविल्लें आसा. प्रत्येक म्हाका दिसता फूल गांवाक तेंच्यांनी फुकट टॉयलेटी दिल्ले आसा. आमदार तसो आमचो मिनिस्टर दीपक पावसकर हांव विश करता हॅपी बर्थडे म्हणून. आनी आमच्या वाठारांत तेणी खुबशीं कामां केल्लीं आसा. सद्या ते 800 मिटर क्युबीक वॉटर टँकर, मागीर प्ले ग्रावंड, मागीर CSR ते GSRDC चेअरमॅन आसतना आमच्या भुरग्यांक तेणी खूब हेल्प केल्लो आसा. आनी ज्यो नर्सीस घटप्रभा आसा घटप्रभा गेल्ले आसा शिकून तांकां 5,000 दिवन आपलो तांकां हेल्प केल्लो आसा. मागीर आमच्या वाठारांत प्रायमरी स्कूल आसा ती बी जाल्ली आसा. आनी जे मेजर रोड आसा ते आमे धुल्ले बी आसा तो प्रोसेस आसा चालू आसा. आनी अर्दे उरल्या इंटरनल आमचे मेजर रोड आसा ते उरल्या, ते कोविडा खातीर सद्या बंद आसा. आनी सरान एश्योर दिला की हांव बेगीच्या बेगीन कोवीड आसा ते सोंपतकीर प्रोसेस चालू जातलो. असो ऑलरेडी तेंची टेंडरां जाल्लीं आसा, फक्त ऑर्डर येवपाची आसा. आयज मिनिस्टराच्या वाडदिवसा निमित्त हांव तांकां उलोवनीत परबी दिता. म्हाका तामसोडा शेटीमळ पुने कडेन हो वार्ड लागता. त्या वार्डान मेन म्हटल्यार म्हागेले रोडाचें काम आनी तें 1.56 करोडाचें टेंडर पास जाल्लो आसा. ऑर्क ऑर्डर बी सगळें मेळिल्लें आसा आनी आमी नोव्हेंबरान हें काम चालू करतलीं. तशेंच GSIDCंतल्यान आमकां मिनिस्टरान भुरग्यांक स्कॉलरशीप मेळोवन दिल्ली आसा. तशेंच आमकां कोयराचे 2 म्हयने कोर्स दिल्लो आसा आनी आमी तो आमदाराच्या तर्फे तो चालू दवरलेलो आसा. आमचो आमदार दीपक प्रभू पावसकर PWD मिनिस्टर आयज आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करता, ताका म्हाज्या मना काळजांतल्यान परबी. तशेंच आयज आमच्या ट्रकाचो जो विशय आसा त्या रेटी खातीर जेन्ना आमी उबे रावता तेन्ना आमदाराचें आमकां सहकार्य आसता आनी अशेंच तेजें सहकार्य आमकां फुडें लाभतलें अशी आशा बाळगिता. जेन्ना GSIDC आशिल्लें आमदारा कडेन तेन्ना आमदारान GSIDC मार्फत हांगा भरपूर कामां केल्लीं आसा. त्या मदीं म्हाजी जी शाळा आसा जी पडपाक पावल्ली सारकी, जी गोळान अशें भुरग्यांचेर पडटालें उदक, ती शाळा आयज आमदारा खातीर GSIDC मार्फत एक चकचकीत शाळा आनी बरी शाळा प्रतापनगरान मेळिल्ली आसा. ह्या बर्थडेक आमदाराक तुमच्या मार्फत विश करपाक सोदता वाडदिवसाची शुभेच्छा आनी तांकां 100च्या वयर आयुश्य मेळो. हांव आमच्या मिनिस्टर सरांच्या वाडदिवसाची शुभेच्छा दिता
आनी तेणी म्हाज्या गांवान म्हाज्या वार्डान कामां हाती घेतलेलीं आसा. एक आम्या दुल्ले रस्तो हॉट मिक्स घालपाचो आसा, तो अर्दो आहा तो पावस आतां सोंपले म्हणटकीर तो चालू करतलो. तशेंच आम्याक एक म्हाजो पूल आसा जावपाचो, तो अर्दो आसा, तो कंटिन्यू आसा, पावसा लागून उरलेलो आसा. आयज दिपक पावसकाराचो बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू सर. पावसकर सराचे आयज वाडदिवस आसा, सो तांकां ह्या वाडदिवसाच्यो उणवणीत परबी. सो ताणीन ह्या मतदारसंघाचो PWD मिनिस्टर तसोच आमदार तांणी बरी कामां केल्ली आहा, तशेंच बरी कामां तो करता बी, आनी खुबशे प्रोजेक्ट ताणें हाती घेतलेले आहा ताणीन ते फुडें चालीक लावचे म्हणून हांव तांचे कडेन मागतां तांकां अशेंच बरी आरोग्य दिवचें आनी बरें काम करपाक बरी बुद्धी दिवची. हांव त्या बर्थडे निमित्तान तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच तेंगेल्या हेल्था बाबतींत तांकां शुभेच्छा दिता. आनी हांव सांगपाक सोदतां की दिपक प्रभू पावसकर हे आमदार जावन तांकां GSRTC हे पयलें खातें मेळ्ळें. त्याच्या अंडर तांच्यांनी आमच्या पंचायतीन खुबशीं कामां केलीं. मेन काम म्हटल्यार जी आमची पंचायत न्यू बिल्डींग आसा ती सादारण 2 कोटीचो प्रोजेक्ट, तो तेंच्यांनी आतां सद्याक कंप्लिशना कडेन पावल्लो आसा. सेकेंड आसा आमगेलें सांस्कृतीक भवन, ST फंडांसून सादारण एक 3 कोटीचो सांस्कृतीक भवनाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो सामको अंडर प्रोसेस आसा. आनी येता त्या म्हाका दिसता 2021 म्हणजे जानेवारी फेब्रुवारी मार्च तेन्ना तेजोय टेंडर जातलो. ज्यो मॅक्झिमम ज्यो शाळा आसा प्रायमरी तेजे सगळ्यांचे जे आमी रिपेर म्हणटा ताका ते केल्ले आसा ताणें. त्याच बरोबर GSRTC आसतना तांच्यांनी CSR अंडर आमच्या साकोड्ड्या विलेजीन खुबश्या भुरग्यांक 5,000ची जी स्कॉलरशीप आसा ती दिल्ली आसा. आमकां मेजर जो इश्यू आशिल्लो तो उदकाचो आशिल्लो. एक जाता तो उदळशा 2 MLT फिल्टर प्लांट, तेजो कॉस्ट अरावंड म्हाका दिसता 3 कोटी सुमार आसा. तो कंप्लिशनाचेर आसा, फक्त लायटीचो थोडोसो इश्यू उरला. ताका लागून नाल्यार तो ह्या सिजनाक आमचे जे कुमारवाडा नवे आनी ओडकारोडा ते सायडीक उदकाचो प्रॉब्लम म्हणटा तो सॉल्व जातलो. त्याच बरोबर सेकेंड एक प्रोजेक्ट आमी घेतलेलो आसा मदलावडा साकोडा म्हणटा तें जल जीवन मिशन जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा ताज्या अंडर एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. तो सादारण 2.5 MLT प्लांट, म्हाका दिसता एक 3 ते 4 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा. तेज्यो एनओसीस त्या बारकांनी सगळ्यो दिल्ल्यो आसा. तोय अंडर प्रोसेस आसा. तो मे बी 2021 कंप्लीट जातलो. त्याच बरोबर बाकीचे जे आमचे इंटरनल रोड्स आसा मॅक्झिमम जे हे जाल्ले ते सगळे ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आसात. मेन जे आमचे ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा अख्ख्या भारतभर जावं जगभर प्रसिद्ध आसा ते आमचे तांबडे सुर्ला हिस्टॉरिकल टेंपल. थंय वचपाचे जे रोड आसा ते सामके बारीक आसल्या कारणान कंजेस्टेड आसल्या कारणान ट्राफीक कंजेशन जाता, खुबशे प्रॉब्लम जाता. ताका लागून मेन हांव तांकां लागून आमच्या मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी तो बोळकोणे टू जो तांबडे सुर्ला टेंपल आसा थंय सुद्दां रोड वायडनींग प्लस ताका हॉट मिक्सिंग अशें तो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. मेन जो आसा आमगेलो इलेक्ट्रिसिटी 11 kV जे आमकां लायट फ्लॅक्च्युएशन साकोड्डेकारांक अशें आसलें की आज लायट गेली जाल्यार 2 दिसांनी येताली, पण तो जेन्ना हे 11 kV लायन जेन्ना आमकां अप टू तांबडे सुर्ला सुद्दां जेन्ना पावली तेन्ना आमकां लायट फ्लॅक्च्युएशन जें आशिल्लें तें म्हाका दिसता खुबशें म्हणजे सामकें कमी जाल्लें. एट प्रेजेंट आमी 60 ते 70 म्हणजे 60 to 70 CR 70 crores काम ऑलरेडी एक्झिक्यूट आमगेली जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता एक 30-40 crores आनी आमगेली सगळीं कामां सद्याक आतां आमी हितून घालपाचें आसा. दिपक भाई पावसकर जे मिनिस्टर आसा पळय PWD तेंच्या आज वाडदिवस आसा, तांकां हांव उणवणीत परबी दिता आनी तांकां तेंच्या फुडच्या वाटचालीक तांकां शुभेच्छा दिता. हांव आयच्या श्री दिपक भाई पावसकर यांच्या बर्थडेच्यो तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता. तशेंच जे म्हाज्या वार्डान कामां केल्लीं आसा, साकोड्डेच्यान जो हॉट मिक्स कार्पेट घातलेलो तो डोंगरवाडा तो कंप्लीट जाल्लो आसा. तशेंच आमचे इंटरनल रोड सगळे टेंडराक लागून तेजे बी वर्क ऑर्डर तांकां मेळ्ळ्यो आसात ते जावपाचे आसा. आनी अविरत सतत जेन्ना जेन्ना आमी ताका उलो मारला तेन्ना तेन्ना तेणी आमकां मदतीचो हात दिल्लो आसा. आमच्या मिनिस्टर दिपक भाई पावसकर हेका जल्म दिसाची
हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी ताका जें तेजें फ्युचर आहा तितून ताका आनीक आयुश्य लाभचें अशें म्हणटा. दीपक पावसकर ह्याचा एका बर्थडेची शुभेच्छा. आमच्या पंचायती दाबाळ पंचायती वतीन सगळे ताका शुभेच्छा. तशेंच आमचे पंचायतीचे घर आसा त्या घराचें काम चालू आसा. तशेंच आमचे दाबाळ आंबे दुल्लय हे ब्रिजाचें काम चालू आसा. तशेंच आमचे रस्ते आमचे चडशे जाल्ले आसा. तशें आमचे प्रायमरी शाळा आसा, शाळा आमचे चडश्यो जाल्या, थोडी शाळा आमची रिपेरिंग चलता. तशें सगळें ताका सगळीं आमची कामां चडशीं जाल्लीं आसा. तें थोडीशीं आमची टेंडरां घातलेलीं आसा, तिवूय जातलीं अशें आशा बाळगिता आमच्या मिनिस्टरा कडेन. ह्या बर्थडेच्या निमतान ताका हांव शुभेच्छा दितां, हॅपी बर्थडे म्हणटा. आनी आमच्यो ज्यो दाबाळ पंचायतीच्यो ज्यो समस्या आसा, जो डेवलॉपमेंट आसा त्या कामाक तेणी हात घातलेलो आसा. आनी जे आमची खूब कामां आयज टेंडरां लागल्या, टेंडर जाल्ले आसा. आमचे गांवचें ब्युटिफिकेशन काही प्रोजेक्ट तेणी सँक्शन केल्ले आसा. तशीच आमची दाबाळ पंचायत जी बिल्डींग आसा ती बिल्डींग कोविडा लागून खंय ना खंय तरी मातशें काम पेंडींग उरलें आसा. हें काम बेगीन करून घेतलें हें तेणी आमकां सांगलेलें आसा. आनी बिल्डींग जी आसा ती तेंची कालावधीत ते पूर्ण करतले हें तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा. तशेंच जे आमचे गांवच्यो बारीक समस्या आसा, उदकाच्यो आसा, रस्त्याच्यो आसतल्यो, ज्यो जॉबाच्यो आसतल्यो, हे ते सगळ्यो पूर्ण करतले अशें म्हाजी हांव आस बाळगितां. आयज बर्थडेच्या निमतान आयज दीपक भाऊ पावसकाराक हांव बर्थडेच्यो हार्दिक शुभेच्छा दितां. आनी त्याच बरोबर जे म्हाजे वार्ड जो आसा, वार्ड नंबर 4 दाबाळ, हांगा तेणी जवळ जवळ 9.5 कोटीची कामां जी आसा ती पूर्णवताक येयल्ले कडेन आसा. तेतून स्पेसिफीक सांगपाचें म्हणल्यार की वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा तो 5.5 कोटीचा, तो अत्यंत गरजेचो आसा. तो तेणी पयले फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली आसा. त्याच बरोबर एक ट्रान्सफॉर्मर तो तेजेंय काम जाल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर जे इंटरनल रोड आसा ते जवळ जवळ 2 कोटीचे इंटरनल रोडूय बी जाल्ले आसा. त्याच बरोबर वार्ड नंबर 5 जवळ जवळ 1.5 कोटीची तेणी कामां ऑलरेडी टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. आनी ही सगळीं कामां ते बेगीन पूर्णवता कडेन हाडटले हांव अशी अपेक्षा धरतां. आनी हें काम करता आसतना तांकां देवान बरें आरोग्य आयुश्य दिवचें. आनी जे आमचे प्रमोदजी सावंत चीफ मिनिस्टर तांकां ह्या खात्याक तेंचे बरें सहकार्य मेळचें अपेक्षा करता. आज आमच्या मिनिस्टरांचो बर्थडे, ह्या निमतान हांव ताका हॅपी बर्थडे म्हणून विश करतां. तशेंच आमच्या ह्या कामरखंडच्या वाठारांत रेंजीचे आमकां खूब प्रॉब्लेम आशिल्ले. मिनिस्टरान BSNL टॉवर घातल्या कारणान आमचे रेंजीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जाले. आमच्या कामरखंडच्या वाठारांत रस्ते सामके अशीर आशिल्ले. आतां हायवे टायप रस्ते केल्या बद्दल लोकांचे वतीन हांव तुमचे आभारी आसा. तेच्या वाडदिवसाक निमतान हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तेच्या फुडल्या कार्याकूय शुभेच्छा दिता. खरें म्हणल्यार आमकां सावड्ड्या मतदारसंघात असलो आमदार मेळप म्हणल्यार आमचें भाग्य आमी समजता. पयलीं खूब जाण आमदार जाले, पुणून ह्या आमदारान आनी जे कार्य आनी तेजी वागणूक जी आसा, तेजी जी पळय लोकां बरोबर रावपाची जी पद्दत आसा सगळ्यान खूब बरी आसा. आनी आमकां ताका लागून तेजे जे पळय स्वभाव आसा खूब आवडटा. आमचे सावर्डेचे आमदार आणि PWD मिनिस्टर दीपक भाई पावसकरांचा जन्मदीस, त्यांच्या जन्मदिसाचेर तांकां हांव शुभेच्छा दिता. खबर आसली सध्या कोविडाचे सगळें हें चालू आसा आनी कोविडाचें चालू तेन्ना जेन्ना लॉकडावन जालो तेन्ना राज्य सरकाराक सेंट्रलांतल्यान आमकां 2 स्किमी आयिल्ल्यो, म्हणजे PHH आनी AAY. हेचे कडेन जे रेशन कार्ड आसा तांकां सगळ्यांक फुकट रेशन दिताले. पूण जेन्ना जेचे कडेन APL अबाव पॉवर्टी लायन आशिल्ले पळय तांचे खातीर कांय स्कीम नाशिल्ली. त्या टायमार मिनिस्टरान आपल्या पयशांनीच म्हणजे तांकां तांचे बरोबरच फुकट रेशन दिल्लें आसा.
अशे सर्वसामान्य लोकांची काळजी घेणारो, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचणारो असो एक नेतो, त्याचे कडल्यान फुडल्या काळान भरपूर अशी उदरगत जावची आणि त्या खातीर तांकां देवान उदंड आयुश्य आरोग्य दिवचें अशें हांव देवा कडेन मागतां.